सगळी रावळी मोगेच्या भयणी भावांनो, किरीट भाशेन तुमकां सगल्यांक आगापूर आनी दुर्भाट भावार्थ्यांक तुमकां आयची देवाची परबेची जेजूचो जल्माचो परबी परबाबी समारंभां तुमकां सगल्यांक देवाची येवकार आनी देवाचें बेसांव आनी तुमच्या घोडोप्याक तुमची सगळी इंटेन्सांवां ह्या दिसाच्या बलिदानाक आमी आयती करूं. तुमकां सांगूंक सोदता, पयले फावटी तुमी सुरवातेर लोकांक पयला जावन उडास दवरात. आमी फाटल्या इस्टर आमकां नासलेलो इस्टर म्हणजे आमकां दर एक इस्टरान
पास्काच्या काळार आमच्या बावतिस्मांचो उसारण्यो आमी नवसरणीक बगतात. वी रिन्यू आवर वॉव्स म्हणजे दर एक वर्साक आमकां आमी नवी पोरसां वी आर न्यू चोजन पीपल ऑफ गॉड तें जावंक ना. तुमकां एक एग्जाम्पल दिवंक सोदता. आमी फादर्स शिकतना दर एक वर्साक आमी रिन्यू करूंक जाय. हांव फ्रांसिस्कन, हांव खालतेपणी आनी विश्वासी रावतलो म्हणून दर एक वर्साक आनी ते वर्साक हांव ते रिन्यू करना. हांव फादर न्हय एंड आय एम नॉट ए फ्रांसिस्कन, तुमचो एक सादो मनीस. वर्साक आमी इस्टराक आमची उसारणी आमी बावतिस्माची उसारणी आमी नवसरणी करता तेन्ना आमी नवीन वर्सां जातात. हें वरोस कोविडाक लागून आमकां आमी करूंक ना. वी हॅव नॉट रिन्यूड आवर वॉव्स. वी हॅव बीन नॉट कॅथलिक्स फॉर द होल इयर. सगळे वर्साक आमी क्रिस्तांव न्हय. आमचो भावार्थांनी साडटा जावन पळोवन ते देखून आज जेजू जल्मता परतून आमकां नवीन नवसरणी आनी नवें जिवीत दिवंक आनी तें जिवीत आमकां इस्टराक ताच्या बलिदाना वरवीं आमकां परतून देवाची मिसून काडिल्ली परस. त्या देखून तुमकां दुखपायलें जायते बरे मिसां चुकल्यात आमी आनी आमचे भाशेन आमी हुस्कोगोंदळान पोस्टान जायते अनुभवलात. त्या देखून ह्या मिसाच्या बलिदानान नवें वरोस वी स्टार्टींग न्यू लिटर्जिकल इयर. तुमचें मन शुद्ध जावं, तुमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण आमी मागूंक ऑल द फॅमिलीज तुमचे जावं आज जमा जाल्यात तुमच्या घरांतल्यान जायतें देवाचें फेसांव आनी जेजूची कृपा आमी मागून ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटण करुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावेन आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमच्या सगळे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, क्रिस्तानाच्या काळात आमी आमची आत्मीक तयारी केल्या उपरांत आयज व्हडा दबाज्यान आमी सौम्या जेजूची जल्मा दिसाची परब समरमता. देवान मनशा कुळाचो इतलो मोग केलो की मनशाचे सोडवणे पासून आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. आयच्या सेवा धर्माचो विशय आमकां हेच उकडापे करता. एक सोडवणदार येतालो. सोडवणीचें कार्य स्विकारून मनशा कुळाचे सेवेक जेजू आयतो जालो आनी आख्ख्या मनशा कुळाक बापाचे वेगेन एकठांयली. जेजूचें कार्य घडोवन त्याच वावरांत सहभागी जावन देवाचे कुशे प्रमाणे आमची पावलां मारूंक आनी हीच सोडवण एका दिसा आमी जोडूंक आमकां जन एकल्याक ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन करपाक मागुया. सुरवातीच्या उतरांत आमी आयकलां खालतेपणी आमच्या खासगी जिविताचेर नदर मारून आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी फावो ते बरें आयती जावंक आमची बातकां आमी व्हड करून घेवया. देवा लागीं आमी बक्षाणी मागुया. आमी सगळीं म्हणुया. हांव पारकी सोडवलेल्या देवाक आनी तुमकां हांव म्हणून तुमच्या सांगता मनान चिंतून आनी मनान विचारून वायट हातातून आनी बरें जावन हांवें जायती बातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. देवाचो लागीं वचनाक सांगता सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां हांव म्हणून सर्वपृथ्वी
इजायस प्रवादाच्या पुस्तकावेले वाचप कारोकात चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मोर्ना सावलेच्या देसात रावतल्यांचेर एक उजवाड पावलो. तांची कुशलकाय तुवें वाडयली, तांचो संतोष चडयलोय. पिकेच्या सुमेरार संतोसतात आनी जुगाची लूट वांटून घेतना मुरवडटात, तशेंच तुजे फुड्यान ती आनंद बरी जातात. कित्याक मिडियानाच्या दिसा केल्ले तशें ताच्या बाराचेर जून ताच्या खांडायली काटी ताचेर जून करतले
फुलांची होडी तुवें मोडून उडयली. झुजाची सगळी जोडे आनी रोगतान उरलोली आंगसरां ही सगळी उलपण गेली आनी उज्यान तांचो भस्म केलो. कित्याक जल्मला आमकां एक बाळक, दिला आमकां एक पूत. ताच्या खांद्यार अधिकार घालो आसा आनी ताका ओल्गोतोनी ह्या नांवान अजापून पूत दिनार पदवेदार देव, फुडल्या युगाचो बाप, शांतीचो पूत. ताचे राजवटकेक शेवट आसना आनी ताची शांती शीम ना. तो दाविदाच्या सिंहासनार बसून आपले राज चलयतलो. आतां हांव नितीखाली, निती आनी प्रमाणीकपणान ते राज राखतलो आनी राखतलो. दरबाराचो सरीसपूर आपल्या मोगाच्या बोलान हे सगळे करतलो. देवाचे उतराक जबाब. आयज आमकां जोडून आयला सोडवणदार सोमी जेजू. सगळीं म्हणुया. आयज आमकां जोडून आयला सोडवणदार सोमी जेजू. नवें गीत वचून गायात परमेश्वराक पापाना. शेकांची प्रितमे वयर देवाक स्तुतिता गायात. परमेश्वराच्या मानान गितां गायन पडात. वयर काडात नांव देवाचें, परगोडटात तारणटाचें. जबाब. आयज आमकां जोडून आयला सोडवणदार सोमी जेजू. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजयात. सगळ्या पोरसांत पळयात ताची कौतीक विजविता. परमेश्वर कितलो व्हरतो मान भोवमान ताका फावो. आनी खंयचे देवाचे ताचे इतले भेद दवरचे. जबाब. आयज आमकां जोडून आयला सोडवणदार सोमी जेजू. परमेश्वर एकलोच राजा, राष्ट्रांनू गाजोवंक सांगा. ताणें तीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. सर सगलो आनंद भोगूंक उल्हासून आपलो संवसार. खूब व्हडला दर्या सागर आयकू दी ताचो म्हणून. जबाब. आयज आमकां जोडून आयला सोडवणदार सोमी जेजू. फळां सयत पिकाळ जमीन मुरगुटून आनंद भरी. रानांतलीं सगळीं झाडां मुरगुटून हुशार करी. मनसुबी पृथ्वीची पळसांची खोर्च्याक जोडली. परमेश्वर हबले येता. जबाब. आयज आमकां जोडून आयला सोडवणदार सोमी जेजू. भाग्यान पावून हिताक बरयलेले चिटी वेले वाचो. सगळ्या मनशाक सोडून मेळचे खातीर देवाची दुलाबाय दिश्टी पडली. ती आमकां अधर्मी जिविताची चाळ आनी संवसारी आशा सोडून मानसुकेन प्रमाणीकपणान आनी भोगतीन ह्या संवसारांत जिवंक शिकयता. येवचे आसा त्या सुखाचो भरवसो धरून म्हणजे आमच्या वर्त्या देवाक आनी सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या दमाची येण्याची वाट पळोवन आमी आतां जिवंक जाय. आमकां सगळे तरेच्या फटेपणांतली सोडोवचे खातीर आनी नितळ केल्ल्यो बऱ्यो पुण्यो करूंक आशेता तसली आपली खाशा वर्सां करूंक घेवचे खातीर ताणें आमचे पासत आपणाचेंच बलिदान केलें. देवाचें उतरें. उद्गार.
सगळ्या संवसाराची लोकगणती करची म्हूण त्या दिसांनी सेजार आगोस्त हाचो हुकूम भायर सरलो. किरियन सिलेक्सो राजपाल आसतना ही पयली लोकगणती जाली आनी सगळीं आपापल्या नांव लावन घेवंक आपल्या गांवांत वयतालीं. आपूण दाविदाचो घोडोण्याचो आनी गोत्रांतलो देखून जुजेई गालिलियांतल्या नाजरेत गांवांत जुडेंतल्या बेथलेहेम म्हणलेल्या दाविदाच्या गांवांत गेलो. आपणा लागीं लग्नाचे उतर जाल्ली गोडबेस्त आसतली माय संगती आपलें नांव लावन घेवचे खातीर ताणें तशें केलें. आनी थंय आसतना तिचे प्रसूत जावचे दीस भरलेले आनी तिणें आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो आनी तांकां कणवलींत स्वाद नासली देखून ताका पाळण्यांनी गुठलोवन कावणेंत आड घालो. त्याच खेड्या गांवांत रातभर करून कांय गवळी आपले हिंड हाकताले आनी अवचितच एक देवदूत तांचे सरशी उबो जालो आनी देवाचें तेज ताचे भोंवती परजळ्ळें आनी ते घेवन थरथरले. पूण देवदूतान तांकां म्हणलें, भिवू नाका, पळयात व्हडा संतोशाची खबर हांव तुमकां हाडटां आनी हो संतोश सगळे परजेक भोंवतलो. तर आज दाविदाच्या नगरांत तुमकां एक सोडवंडार जल्मला, तो क्रिस्त स्वामी. आनी ही तुमकां खुणां फाल्यांनी बूट लायलेलो आनी कावणेंत न्हिदलेलो तुमकां एक बाळक मेळटलो. जेजू क्रिस्ताची ही शुभ वर्तमान. मोगाच्या भयणी भावांनो, जायते म्हयन्यांनी आमकां एक फेस्ताचे दीस मेवता आयज. आनी हे मीस जावंक जाय आमकां सगल्यांक एक सुटकेचे मीस. म्हणजे आदल्या काळार लोक गुलामपणांत बंदकोणींत बंद आसलेलो तेन्ना तांकां एक देव एक मुखेली म्हणजे एक लिडर तांकां विंचून काडटा आनी बासेल्ल्या गांवांत तांकां गुलामपणांतून सुटका दिता. तशें जालां आमच्या आयचे जिवीत. 9-10 म्हयने आमच्या घरांत सुरवेर आमकां उडास आयलो जाल्यार आमकां खंयच भोंवंक मेळना. जायते लोकांक जेवणाची आनी पिवण खाणाची आमकां कस जाले. आमच्याच घरांत आनी थोडे आमचे तरवटे आनी भायल्या गांवांत लोक शिरकलो आनी आमकां थंयसर जायते भाशेन आमकां कश्ट अनुभवले आनी जायते लोक एकसूटपण अनुभवलो आनी जायते लोक गुलामपणांत कशें हे मनशाचे सोय मनशेपण आमी गुलाम कसो जालो. आमचीच आवय जो कोणाक तितलें कोवीड लावंक ना, मे बी नॉट मेनी आर अफेक्टेड, कित्याक कोवीड एक मनशाक एकूच भाशेन लागलो. आमच्या भितराक एक भाशेन लागलें जाल्यार आनी आमच्या भितराक आनी एक भाशेन लागता. इट्स अ म्युटेशन जायते भाशेन घडटा. आतां आनीक दुसरेंच म्युटेशन जावन आनीक बेभ्रांतीची एक दुयेंस भायर पडला. सेम 2000 कोवीड 2019 आतां 2020 भायर पडला. तर आमी जाणा म्हज्या मोगाच्या भयणी भावांनो, मनीस आमचो सगळो संवसार एक एकसूटपण अनुभवलो. एक 2 फावटी हांव GMCत विजीट करतालो. थंयसर आवयक हॉस्पिटलांत गेले जाल्यार एक तुमचो फॅमिली मेंबर चोयत ताका त्या आवयक पळोवंक मेळना. बापय तुजे भयण तुज्याच भावाक आमकां एक वांगडी एक लायक टू बी टुगेदर ताका एक तेंको दिवंक आमकां फावना. एकसूटपणान आमी सोंसूंक पडले हें दुयेंस. फुडल्या जिवितांत कशें जातलें आमी नोको, वी डोंट नो वॉट इज नेक्स्ट. पूण म्हज्या मोगाच्या भयणी भावांनो, हें आमकां फेस्त जेजू आमकां सुटका दिता. आमचो सोडवंडो आज जल्मता. जायते वर्सांनी तुमी क्रिसमस केला जावं पूण ह्या दीस इयर यू शूड सेलेब्रेट
हे फेस्त, हे जेजूचे जल्माचे फेस्त तुमी ओकराचे म्हणून तुमी अनुभवूंक जाय. हे तुमी यू हॅव टू सेलिब्रेट दीस इन युनीक वे. कित्याक आमी नेणा कितें जातलें तर म्हज्या बाबाच्या भयणी भावांनो, आमकां थोडे अन्य भावार्थी लोक आमच्या भाव भयणी आमकां विचारतात, जेजू एक मनीस जावन तुमचे मदीं जल्मलो. कॅन गॉड बी बॉर्न लायक यू एंड मी? एक मनीस कसो जल्मूंक जाता? एक 2-3 दिसां फुडें आमचो भाव एलायस ताच्या कॉलेजान म्हाका एक क्रिसमस खबर दिवपाक गिव ए क्रिसमस मॅसेज इनवायट केल्लो. आनी थंयसर हांव वचोन तयार करता जातालो. आनी हायवेक पावतच एक MH रजिस्ट्रेशन मे बी फ्रॉम खंयची भायली गाडी हायवेक पावली आनी तांकां भिरांत दिसलें. जायते लांब आहा हायवे आनी ते म्हाका एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी, आमकां फोंडे वचूंक जाय म्हणाले. म्हणजे कितें, तांकां तांच्या एक पॉयंटार एक डेस्टिनेशन आसा म्हणजे थंय खंयसर आमी पावूंक जाय, पूण आमी वाटेर चुकल्यात. तर आमकां फोंडे वचूंक वाट दाखय. ती काणी लांब करची नाका, पूण आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमच्या पॉयंटार आमी चुकता. आयज आमकां पयल्या वचपांत आमकां आयकूंक मेळटा, तुमी जे केन्ना मुनशे सोयंग काळोखांत when they were wavering in the darkness, काळोखांत आमी घुसपट्टात तेन्ना तुमकां उजवाड फावतलो. जशें जे मनीस आमी सांगतात आमकां एक कोण जाणवळ काय एक उजवाड आमकां दिसूंक जाय. जे काळोखांत आमी आसतात तेन्ना आमकां एक उजवाड आमकां ते अनुभवूंक जाय. बेश्ट्यांनी सांगलें तर तुमकां सजमना. जो एक मनीस कुड्डो ताच्या दोळ्यांनी ताका दिसना, ताका तो जाणा वॉट डज इट मीन ए ब्लायंड. कुड्डो म्हणजे कितें तुमकां हांव बरोवन दिता, तुमकां सांगता जाय तो लेक्चर करता, तुमकां तें अनुभवूंक जाय. तुमी अनुभवूंक जाय. गेट ब्लायंड. एक 5-10 मिनटां तुमी तुमचे दोळे बंद करूंक जाय, गोट बांदूंक जाय आनी तुमकां दुसरी वाटूच ना. तेन्ना तुमकां तें कुड्डे म्हणजे कितें, वॉट डू यू मीन बाय अ ब्लायंड मॅन एंड वॉट इज ब्लायंडनेस आमकां अनुभवूंक जाय. खंयच वचूंक जायना, दुसऱ्याचो आदार जाय. आनी सट करून एक तुजो दोळो उगडो जालो जाल्यार आनी तुका एक उजवाड दिसता जाल्यार, तुका एक वाट दिसता जाल्यार ती जावन आसा तुज्या कुड्डेपणाची सुटका. दॅट इज द साल्वेशन फॉर युअर ब्लायंडनेस. तशें तुज्या मोगाच्या भयणी भावांनो, जायते भाशेन मनीस आपल्या जिवितांत कुड्डेपण काळोखांत शिरकता. He gets stuck in the one way or the other, the blindness of his life. त्या दीस आमचो मॅसेज तुमचे फुडें एक वर्स 5 मिनटांनी आनी एक ग्रूप हँडिकॅप्स तांचे कितें एक अनाथ आश्रम आहा, तांचे हँडिकॅप्स म्हणजे पांय ना आनी थोडे हात कुड्डे आहा, तांकां कोण तरी पळयता NGOs ते म्हणटाले फादर गिव अस ए मॅसेज. आमकां क्रिसमस मॅसेज आमचे कितें भाशेन आमचे स्टाफ तांणी अनाथ आवय बापूय ना ते भुरगे आमी पळयता, त्या स्टाफाक मातशें आमकां एक उमेद दिवंक जाय. आनी क्रिसमस मॅसेज कशें आसूंक जाय, एक गॉड इज अ साल्वेशन. जेजू तुमचे क्रिसमसाक जेजू आमचो सोडवणदार. गिव अ नायस मॅसेज. म्हज्या मोगाच्या भयणी भावांनो, अनाथांक जो कोणाक आवय बापूय ना, जो कोण कुड्डो जावन जल्मता, जो कोणाक पांय ना, त्या दीस एक हॉस्पिटलांत हांव गेल्लो, आयुर्वेदीक हॉस्पिटलांत. थंयसर एकलो इन द रिसेप्शनांत एकलो बसला, ताका दोनी हात ना, दॅट टू लेग्स, स्मॉल हँड्स. ताका थंयसर आमची नांवां बरोवंक घातला, कोणाक हात ना. आनी जायतो लोक आनी थोडे लोक आमी दुयेंस पिडा अनुभवला. जायते भशेन इतिहासांत मुनशे सोय जायते अनुभवतात. एक अनभावार्थी जावं मुस्लीम जावं हिंदू तुमकां विचारता जाल्यार तुमचो देव एक मनशाचें एक रूप घेवन कित्याक जल्मला? कॅन गॉड बी बॉर्न लायक यू एंड मी? एक देव सगळो पदवेदार, ताचे आमी एक दोऱ्याचो इफ यू स्टँड नियर द सीशोर, दोऱ्याचे देगेर आमी उबो जालो जाल्यार आमकां वी कॅनॉट अंडरस्टँड द डेप्थ ऑफ द सी. तितली कितली खोलायेन तो दर्यो आसतलो, कितें आसतलें फोडापा, कितें वी
मनीस म्हणलो ही बोट आज पर्यंत कोणाचीच उडोवंक जायना, देवान सुद्दां उडोवंक जायना. आनी इट मेंट जे कितें मनीस रचता सगळें निसांतान जाता, पूण जे कितें देव रचता, जे कितें देवान रचून हाडला, घडोवन हाडला, तें शाश्वत. इट इज एन एवरलास्टिंग, सासणीक. तो पूण तूं कसलो देव जाय? वॉट्स अ मायटी गॉड इज. व्हड वादळ हाडयता आमकां एक डिसेंबर आमकां थंडाय हाडटा, जून जुलय जातोच आमकां गडगड हाडून पावस हाडयता. टू द पॉयंट दर एक सकाळी आमकां सूर्य उदयता, चंद्र आमकां थंय उजवाड फांकयता. वॉट कायंड ऑफ गॉड इज? ताच्या फाटीर कितलो व्हडलो मनीस आसतलो तो जावन देव. इज अ मायटी पावर, इज अ सुपर पावर. सच गॉड, तसलो देव एक मनीस जावन जल्मूंक जाता इज अ बिगेस्ट क्वेश्चन. सगळ्यांक मन बावडट्यांक जावन मुस्लीम हिंदू लोकांक, कित्याक तुमकां चड लोकांक दिसना जावं पुरो, तुमकां एक तूं क्रिस्तांव क्रिसमसाक एक केक दी तोंड धांपता, पूण आमकां जाय ते मौलानास, हिंदू पुजारीस, भटजीस, तांकां विचारतात केन्ना मेवतात, मिटिंगेक मेवतात, पत्रिक मिटिंग्स. कॅन युअर गॉड बी बॉर्न लायक दीस? असलो एक धाकटुलो एक बाळ कसो तुमचो देव जावंक जाता? मुनसे सोय केन्ना मुनसे पोवन सांडटा, मुनसे सोय मुनसे पोवन सांडटा, आनी सांडल्या देखून देवान मुनशे सोय घेवंक पडले. बायबलाच्या दर एक सुरवेच्या इतिहास आनी पेज तुमी उडोवन पळयात. मनीस जल्मता तेन्नाच पातकाक पडटा, मनीस जल्मता तेन्नाच देवाचो आड वचूंक सोदता. मागीर आनी थोड्याच पानांनी आमकां वाचूंक मेवता कायन आनी एबेल, आबेल आनी कायन, केन एंड एबल. आपल्या भावातूय एक हेट्रेड, राग, रोस दवरता, एंगर, आनी ताका एक आपल्याच भावाक पुनयता. तशेंच आमी सगळी इतिहासाची पानां आमी पळयलीं जाल्यार मनीस आपले मुनशेपण सांडटा आनी मनशाक मनीस दुस्मान जावंक सोदता. भावाक भावातूय दुस्मानकाय उपजता, आनी ती दुस्मानकाय इतकी उपजता एक भाव आपल्याच भावाक नाश कोत्ता. ही किल्स अनादर. आनी तुमकां व्हडलें सांगूं नाका, आमच्याच ह्या तिस्कार एक क्रिमिनल कोर्ट आनी सिवील कोर्टात तुमी गेले जाल्यार आनी आमचे लॉयर पावर जात जाल्यार हांगासर विचारून पळयात, चड केस आमचो भावड तसो लोक आपल्या भावाक आनी आवय पुताक, पूत धुवेक आनी आवय बापूय आनी भुरगीं झगडे करतात स्वातेक लागून आनी कोर्टाक वतात. मनीस आपले मुनशे सोय सांडटा तेन्ना देवान आपले सगळें सांडून, आनी देव कसलो तो हांव पोतून सांगिना, आय कॅनॉट टेल यू रिपीट अगेन एंड अगेन, पूण तुमकां गमतलें तो देव कसलो व्हडलो पदवेदार. कित्याक आमी ह्या संवसारांत आमी वी गेट स्टक इन दीस वर्ल्ड. आमी ह्या संवसारांत आमी ह्या लोकदम चिपटून देवाचें पदवी, दैवीपण, ताचें व्हडपण आमी सांडून आमचें व्हडपण आमी पळोवंक सोदतात. देखून आमकां हें क्रिसमस कांयच न्ही. सगळ्यांक रातचें मीस जाय आनी एकाचें मीस जाय आनी फुगोटे मारूंक हें तसलें जालां तुमचें हें क्रिसमस. कोणाकूच वोट ताचे भितर ताच्या फाटल्यान एक खोलायेपण, ताची जाणपय कितें काय, ताचें गिन्यान कितें काय आमी नको, आनी आमकां तें अमुकूच नाका. वी लिव्हिंग इन अ सुपरफिशियल वर्ल्ड. त्याच मिटिंगेंत हांव सांगूंक सोदतलो एक म्हजो एक इश्ट, म्हजो क्लासमेट शिकतालो, आनी तो शिकून जायते गरीबपणान शिकलोलो तो. कित्याक हांव आमचोच गांवचो, पूण ब्राह्मण, पूण ताचें एक धाकटुलें देवूळ. बापूय 8th 9th आसतना तो मरण पावता, भायर पडटा, आनी तशें आसतना तो कन्नडा मिडियम शिकतालो आनी म्हाका 8वीक इंग्लीश मिडियम म्हजो क्लासमेट जावन पावता. आनी तांकां त्या ITI स्टुडंटाक सांगूंक सोदतलो तो एक जायते गरीबपणान जल्मलो एक स्टुडंट, आनी ताका सांगूंक सोदतलो, तांकां सगळ्यांक सांगूंक सोदतलो जावन पुरो तूं त्या स्टुडंटाक त्या सांगूंक सोदतलो जावन पुरो तुजो बापूय भायर पडला, जावन पुरो तुजी आवय गरीबपण ती अणभवता आनी तूंय अणभवता. तुजी आवय पयशे ना, पूण ती आवय हांव एक तुमकां स्टोरी सांगिना, नॉट सेयिंग दी स्टोरी हियर, इज अ फॅक्ट. म्हज्या ल्हानपणांत म्हज्या जिवितांत हांवें अणभवला आनी पळयलेलें एक इन्सिडंट
सांग सोदता आनी दीस गाय हो मनीस ताका शिकोवंक जाय तो ही वॉज क्वायट इंटेलिजंट बरो शिकतालो प्लॅन्टी क्लेवर आनी पूण बापाय भायर पडलो देखून आवयन ह्या पुताक इस्कोलाक घालूंक पडटा एक टायम हायस्कुलान ताका दर एक दिसाक ताचें बॅग घेवन जेवणाची पुती हातान धरून ह्या पुताक एकलोच पूत ताका इस्कोलाक पावयतले आनी ती मातशी घोव भायर पडला आनी मातशी ती टेन्शनान ती अस्कोतकाय अनुभवतली त्या देखून वाटेक येता वयता कोणाक ताका बायक ना सायकली बाबा मातशें राव म्हज्या पुताक मातशें इस्कोलाक सोड हात जोडून मागतली ती आनी जायते ते हांव दिसान दीस दिसपट्टो दिसाक ताका पळयतलो इस्कोल सोंपतोच तो घरा वयता तेन्ना ताचे मोचे जायते मेळ जातले फूल ऑफ डस्ट रेड टू द कोर कित्याक मस्तो बट इंटेलिजंट पूण आवय ताका मातशें लाट कोत्ताले देखून तो वॉज व्हेरी मिस्चियस बॉय नेक्स्ट डे दुसऱ्या दिसाक ताचे मोचे पयत जाल्यार ताचे मेळ युनिफॉर्म पयत जाल्यार क्लीन एंड नीट गोरी ती आवय घोव भायर पडला कोश्टांनी एकूच पुताक पोसता कोणाक हात आनी भीक मागून पोसता आनी दिसान दीस ताचे मेळ मोचे धुवन ताका पॉलिश करून क्लीन ताका निस्कोळपण सांबाळटा अशें ती कोश्टांनी ह्या पुताक पोसता हांव फादर जातोच हांव बँगलोर म्हणजे थियोलॉजी आनी फिलॉसॉफी शिकता तेन्ना सकाळून म्हाका एक दीस तो मेळूंक येता आमच्या सेमिनारीन बँगलोर आनी हे बेनेडिक्ट यू रिमेंबर मी आय एम सो एंड सो ताचें नांव सांगूंक सोदिना कित्याक मी दीस इज गोईंग ऑन द वायरल इट इज गोईंग ऑन द यूट्यूब नांव नाका तो म्हजो क्लासमेट आनी आय एम कॅम्पस सिलेक्टेड इन टेक्सास इंस्ट्रुमेंट्स ते एक अमेरिकेची कंपनी US कंपनी टेक्सास कंपनी ताका ते कॉलेजान कित्याक बापाय भायर पडलो 8th 9th 10th आवय पोस्टां आनी ताका शिकयलें आनी पोतून ताचो मामा म्हणजे तितीव ताका बँगलोर वता आनी पोतून शिकयता 11th आनी 12थान ताका कॅम्पस सिलेक्शन म्हणजे कंपनी ताका वेंचून काडटा आनी शिकयता टू मेक इट शॉर्ट थोडेच म्हज्या वडदाचे फुडें म्हाका आयकूंक मेळ्ळें ही इज इन US ताका मेळूंक सोदतालो व्हड जातोच एक 5 वर्सांनी ताका पोतून तो म्हाका आमच्या गांवांत हांव हॉलिडे गेल्लो तेन्ना म्हाका मेळ्ळो ताका मेळून म्हाका अजाप दिसलें हेज बीन अ बीग बंगलो जायते व्हडलें घर बांदलां शॉकिंग गोरीपणांत तो व्हडलें बंगलो आनी त्या गांवांत एक जायते गरीब गांवांत रस्त्या सायडीन क्लोज टू द रोड ताणें व्हडलें वेरी ब्युटिफूल बिल्ड अमेरिकन स्टायल इमिटेशन विथ गार्डन लॉन जायतीं झाडां बांदलो व्हडलो मनीस म्हाका वचप मातशें हांव लजतालो कित्याक हांव पाद्री वयत पूण दॅट टायम आमचे सदांचे पॅन्ट आनी शर्ट म्हाका मोचे घालूंक सोयना मोचे घालून हांगा शिकलो हांव गोंयांत आनी सादेपणी म्हाका वचूंक मातशें लजतालो पूण हांवें वेंट ताका मेळून Benedict I said हांवें सांगून म्हाका पाद्री तांकां विसरूंक ना ऑल अमेरिकन एक्सेंट US एक्सेंट आनी जायतो म्हणलो आनी अशें उलोवन आसतना ताका विचारलें तुजी मामी खंय Benedict mommy is staying in the next small house the old house mommy is staying in the next small house in the old house पूण गोड दिसता कोणी तरी बरें दवरलेलें I have my girlfriend she's come from US we work together and mommy is not well mommy मातशें किडनीचो कितें दुयेंस आहा आनी ती मातशी वास मारता देखून my girlfriend doesn't like so she stays in the old house पोन्ने घरांत तुजी आवय आसा पोन्ने घरांत म्हणजे ती जायते वर्सांची पोन्ने घर इट्स अ ओल्ड हावस कित्याक तो आतां ताका मास शिकलो म्हाका देव मातशें गिन्यान दिलेलें आहा आनी हांव सोडटां आनी हांव भायल्या गांवांत पावतां आनी जायते पयशे कोत्तां बंगलो बांदतां आनी म्हजी आवयक हांव विसरतां 9 म्हयने ती आवयक आपल्या सायडीन दवरता ती आमी नको म्हजी भयण म्हणटाली कित्याक हांव गोंयांत आसतना म्हजी भयण मातशी एक 7-8 म्हयन्याची आहली म्हाका सांगताली ती म्हाका हालोवंक जायना धरूंक जायना एक आवय एक आपल्या कुसवेक एक बाळकाक सांबाळटा म्हणजे एक सोंपेपण इट्स नॉट इजी दॅट यू हॅव अ मदर कॅरिंग यू फॉर 9 months तूं जावं आनी हो कोणीच जावं आमी सगळीं आवयच्या कुशवेक जावन आमी जल्म घेतलेलो
आनी त्या आवयक तूं विसरताय हे मनशाक हे पुता हे धुवे तूं आवयक विसरताय मनशा पळोवन मनीस केन्ना सांडटा मनीस केन्ना मनशा पळोवन सांडटा देवान मनशेपण घेवन पडलें सजमता जायते भशेन आमी मनशेपण आमी सोडटा सांडटा जायते भशेन एक आवयजूच आनी एक पूत आपल्या आवयक विसरता जाल्यार आनी ते कोणे घरांत दवरता जाल्यार आनी हांव त्या आवयक घेवन गेलो तेन्ना त्या घरांत भितर वास मारताली ताच्या आवयच्याच घराच फुडें ताणें आपलो सुणो बांदला वॉट कायंड ऑफ रिस्पेक्ट यू आर गिविंग टू युअर मदर तुजी आवय तूं अशें तूं अपमान करता मनीस जेन्ना आपले मनशेपण सांडटा देवाक आमचे मदीं जोड घेवप पडलें जायते भशेन आमी आमचे मनशेपण आमी सांडटा जे केन्ना हांव हे मॅसेज दितालो जायतो कोंकणी लोक आसलो रियलायज जायतो 90% कोंकणी लोक आनी सगळ्यांनी म्हळें फादर हे मॅसेज टच्ड अस तुमचो देव कित्याक ताणें मनशेपण घेतला आज तुमच्या तोंडांनी आयकून आमकां शॉक जालें दोन टिचरां लेक्चरर्स कंप्युटर टिचर्स म्हणाले फादर तुजे दोळ्यांत अजून दुकान घडटा आमच्या दोळ्यांत दुकान घडना कित्याक आमचो जेजू जल्मता सायबीण आहा आमची माय आहा सदांची म्हाका आनी बोबा घालूंक जाय कोंकणीन आयकूंक जाय कोंकणी लोकांनी कित्याक आमच्या देवाचें तें महत्व आमी नको आमी विसरना आमी सांडल्या वी हॅव लॉस्ट अ ह्युमॅनिटी फॉरगेट अबाउट अदानी आनी कोळसो आनी माती आनी आनी कितें म्हणटा तें सोड खासगी जिविताक बदल नको पळय इफ आय एम गुड द होल वर्ल्ड बिकम्स गुड पॉसिबल आमी मनशेपण सांगूंक जाय म्हज्या बाबाच्या भवनी भावानो ह्या फेस्ताच्या दिसा जेजू जल्मला आमचो सेव मुजेडूपणे घेवन जल्मला आमचे फुडें आमचे दिसा आसतले न्हय सगळो आपलो संवसार भरलो देव पळयता एक सायडीन कोवीड धाडटा जाल्यार आनी एक सायडीन लोक मरता तो देव पळयता ही विल टेक केअर पूण आमचो सर्वट आमी करूंक जाय जेजू आमच्या काळजांनी पयलीं जल्मूंक जाय जेजू आमच्या काळजांनी जल्मूंक जाय कित्याक देवान आमी मनशेपण सांडटा म्हणटच आमकां आपल्याच पुताक सॅक्रिफायस करून बलिदान घडोवन आमकां परतून हाडला तें सांडूंक फावना तुज्या आवयक सांडटा जाल्यार सांड यू कॅन गेट लॉस्ट विथ युअर मदर यू कॅन गो अवे पूण उडास डोंट गेट लॉस्ट विथ युअर गॉड तूं मनशेपण सांडटा देखून देवान आपणाकच आपल्याच पुताक बलिदान जावन तुका परतून आपणायला डोंट लूज युअर गॉड दर एक दिसाचें बलिदान जेजू जल्मता कशें आयज रातीक सायबीण मायन जेजूक जल्म दिलोलो दर एक दिसाच्या बलिदानान एक याज्ञीक आमी पवित्र म्हणटोच ते मागणे म्हणून आमी जेजूक परतून जल्मून हाडटा जल्माक हाडटा आनी मिसाच्या बलिदानान दर एक कोटी तूं दैवीपण तूं तुज्या लागीं आपणायताय आमी आमचें मनशेपण सांबाळूंक फावो आज आमी जायते अनुभवलेले आसात ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी मागुया दर एक फॅमिलीक तूं चुकला जाल्यार मे बी कोवीड मे बी कितें गरोब्यान मे बी गरीबकाय गिरेस्त पयशे आसून जायते भाशेन तूं चुकला जाल्यार आयज आमी देवाक वाचतली देवा तुवें सगळी तुजी पती सोडून सांडून तुवें आमकां आपणावलें परतून आमी दर एक ऑल ईच वन ऑफ अस परतून तुका आपणावंक तें जाणवय आनी गिन्यान आमकां दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी मागुया देवा समोर जायतो खोलायचो देवान आमकां आपणायला एकल्याच पुताच्या बलिदानान आमी सगळीं उबे रावन आमचो भावार्थान सांगता सत म्हणटा देवाक सत बापाक सगळ्या आनी पृथ्वीच्या रोसनाक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या संघान तो पवित्र अवकार मायता संपलो पोन्स पिलाताकान ताणें खोस सोंसले ताका खुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका विटलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सकाळ सरलो सोडपदी लढायल्या बापाच्या नजरेक बसला
तोय तान सगळ्यांनी जगाची वैसण सोड मता कातरे वैसरे पाताचे मोक्षणे पुरेचे ज्ञान साक्षी आता आमच्या बाबाच्या वेंगेत राहून आमच्या काळजाचे आवडे आणि आमची मागणी देवाची मुखार करते. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचो सोडवणेचो वाव वळखून घेवन खोजेक सोडवणेच्या वाटेवेल्यान चलोन व्हरून तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी खोजेचो कश्ट भार उणो करून वावरून आनी प्रमाणीकपणाचो समाज बांदून हाडूंक यत्न करून तांकां बापाचो आदार मागुया. आमी सगळ्या क्रिस्ताच्या फाटलावदारांनी जेजूचे आसणे अणभवून आनी कृपेन वाडून सोडवणीची वाट चलोवन आनी देवाची खुशी प्रमाणे आमची पावलां मारून आमकां बापाची कृपा मागुया. ह्या समाजान कश्टतल्या गरीब दुबळ्या आनी एकसुऱ्या सोळे जेजूच्या जल्माची बरी खबर तांकां वाटून आनी ताचे सेवेक आयती आसून तांचे जिवीत समाधानान भरून बापाचो आदार मागुया. आमच्या घरपट पिपळाची वर्सो तशेंच आमच्या आगापूर हॉलीक्रॉस चॅपलाची वर्सो आनी जो वावर आमी हातांत घेतलो तो बरे भाशेन फुडें व्हरून आमकां आयती करून बापा लागीं मागुया. आमची खासगी तेच सेवा देवाची मुखार करूं. कित्याक भाशेन आमच्या खासगी जिवितांत आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी सांगलां जाल्यार सुकलां जाल्यार देवा लागीं मोक्षाणे मागून आयच्या दिसाक ताची कृपा आनी आसा मागून आमच्या घरांतल्यान आमच्या सोयरीक बाबाक आवय बापायक आमी हें केलें जाल्यार आमी मानून घेवन देवा लागीं मोक्षाणे मागून. स्वर्गदूत आनी साश्टाच्या देवाक मनशा सोयबान तुज्या अनंत पुताच्या जल्माचो दीस तुवें आमकां फावो केलोय. अनंत आनी सर्वशक्तिमंत जावनय आमकां मायेच्या उद्देशीन तो अस्कोत मनीस जालो आनी आमचे मदें जिवंक आयलो. ताचे वरवीं आमकां तुज्या किरकोळ साखरांत तुजी कापडूत मेळ म्हूण आमी मागता.
हे आमी मागता तुज्या पुता जेजुसास नांवान जो जियेता आनी अजून चलयता सासणाच्या सासणाक देव करून बसता. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या एकल्याच पुताचो जल्म आमी आज समर्पितो आनी ह्या दवाजीक फेस्ता दिसा ताणें आपल्या जल्मांत घेतलेले मांस आनी रोगात आमचे खाण आनी पिवण कशें आमी सेवता हेच खाणा आनी पिवण हेच खाण आनी पिवण ताच्या दैवीक जिवितांत आमकां अदीक अदीक वाडय म्हूण आमी मागता. आमी मागता तुज्या पुता जेजुसास नांवान जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक सर्वेस por तुमचे सोवे आसूं काळजां बारुया आमच्या देवाक दिवासुया ओ कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो मोगान आमी ताचे म्हणून समरमता जिवे वावडटान ताचे पुनर्जून कोण आमी प्रगटा ती पुरुशान ताच्या महिमेवत येण्याक देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां संगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता.
बाबा, खरोच तू पवित्र, तू सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुझाच पवित्र रुपयाक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सगळ्यांचे क्रिस्ताची कूड आनी कृपा. आपल्याच कुशीन कश्ट म्हणून स्वसर्गाची आदी जेजून उडयलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसाक दिलो तुमणे. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समजूची. त्याच पुढे जवळ जातोच ताणे कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसाक दिली. तुम्ही समेस्त घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या भक्ताची कास. नव्यान सासणी करूची रोगात पातकांची भक्षण घडच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते उरतले. हे म्हज्या उठासाक तुमी करात. तुझ्या मुखार कोणी तुझी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगूट सत्यान आमी समेस्तान पवित्र आत्म्यावर एकचार करून म्हूण आमी नम्रताय मागता. सरस्पराके पृथ्वीचेर विस्तरलेली तुजी पोतची उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाक, फिलीप आमच्या गोडे बापाक आनी सगळ्या यात्निके बरोबर तिका प्रतिमुखान वाडो. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. दरेक आमच्या घरोब्यांत आमची भाव भयणां देवादी जाल्यात. सुकून काळोखांत तांचो आत्मो देवाक आवडटा जाल्यार जेजूची दया, जेजूचे पडजोळीत मुखामोळ, देवाची दया आनी काकूट तांकां फावो जावं. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मेळ्ळी देवाची माय सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिच्यो पोती, भाग्यवंत आन्न तिच्या आवय, भाग्यवंत दरपुत आनी सोनो काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सश्णाच्या सुखांत दयेन आमकां वाडलो दी. तांच्या संगत्या तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो जावं. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताचा सन. त्या जेजू सांगता, त्या जेजू तोय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सुरपदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणां. आमच्या स्वतंत्राची आज्ञा मनात धरून ताणे सुकलेली प्रार्थना देख घेऊन तुझे
आमकां निवड दया करून या जिवितांत सदोस काय आमकां दी सगळ्यांच्या सुखाक आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशेन तृप्तान करून आमकां तुझे उदार काकलुतीन सोड पातकांतली सुटोय आनी सोड आकांतांतली वाटोय सगळ्यां जेजू तुवें तुज्या अद्भुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकां सोड न्हय पूण तुज्या तुज्या भावाक तुज्या दिश्टिकार आनी तुजेच खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजे येताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक सगळ्यांची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं आमी एकामेकाक शांती दिवया शांती तुमकां ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती आज आमच्या जिवितांत सुटका हाडूंक जल्मला पावलो जेजू तुज्या वांगडा आपयल्यान तुमी सगळीं सुभागी the body and blood of Lord Jesus Christ, the mystery of everlasting, and all those who participate in this mystery of Lord Jesus, may their sins be forgiven. दर करून बसात कोंबड्यावाची मांडावळ अशी आसतली वचून पाडटात मातशें दुसऱ्या भाशेन आसतली कित्याक ह्या फेस्ताच्या दिसाक चड करून आमी सगळे सांबाळिल्ले आसा तुमच्या जाग्यार बसात एक 2 मिनटां चड जातलो तुमच्या जाग्यार दरेकल्यान तुमकां कुम्याव दितलो कुम्याव घेयात आनी थंयच बसात देवाचेर भावार्थ आनी भरोसो बेभिरांतीन भोगतेन ह्या दिसाचे जेजूची कूड आमी सेवंक जाय तुमच्या जाग्यार थंयच बसात कुम्याव घेवन थंयच बसात तुमी आतां घरा उडयात पूण तुमकां वचपाक गरज ना घेवन थंयच बसात यू कॅन ओपन द डोर्स बट डोंट गो
थोडी अनाउन्समेंट आमकां आसात. मीस जातोच दर करून आतां तुमची निमाणी मागणी आनी बेसान जातोच दर करून कपेलाच्या फुडें हात मेळून विश करूं नाकात. टँजिबल टच इज नॉट अलाउड. ओके, तुमची फॅमिली आसत मातशें दुसरी हें करनाका. आमी आतां जायते सांबाळल्या, सोशल डिस्टन्सींग वो आमचे कशें सांबाळूंक जाय सांबाळटा, पूण सगळ्यांक वचून मेळनाका. डोंट विश. तशेंच 26 शेनवारा आमच्या आयताराची मीस आसता आमच्या कपेलान आनी हांगासर जनरल बॉडी मिटींग आसतली. आगापूर आनी दुर्बाट दोनी फॅमिली तुमचे सगळे भावार्थ्यांनी ह्या मिसाक तुमी येवंक जाय. कित्याक त्या दीस 5:30 मीस आसतले. दीस सॅटर्डे संडे मास शेनवारा हांगासर 5:30 आसतले आनी जनरल बॉडी मिटींग आसतली. सगळ्यांनी येवंक जाय. कित्याक दुर्बाट हें आमचें हांगासर एक सो आतां हॉल आहा, तें हॉल बांदूंक जाय, आमकां परमिशन काडूंक जाय आनी पयलीं GP जनरल बॉडी मिटिंगेंत आमी तें अजेंडा घालून तुमचो ओपिनियन काडूंक जाय. त्या देखून तशेंच आगापूर कोपेल बांदूंक जाय. ताका तुमचो सहकार, तुमचो एक तेंको जाय, तुमचो सपोर्ट जाय आनी ह्या मिटिंगेंत आमी पास करूंक जाय. सगळ्यांक ह्या मिटिंगेंत तुमी येवंक जाय म्हणून रिक्वेस्ट करता. तशेंच बरें दिसता आगापूर कोपेल मातशें कोवीड SOP आमकां करूंक जायना. सोशल डिस्टन्सींग, हँड सॅनिटायझर ते सगळे मातशें त्रास पडटा दाखोवपाक कोपेल. आनी म्हाका भिरांत दिसता एक अशें वांगडी जालेलें केन्ना पडटा. सो रिस्क ना. कोविडाची पिडा आनी तें मातशें पोन्नें आहा. त्या देखून आमची सगळीं आगापूर आनी दुर्बाट एक जावन ह्या मिसाच्या बलिदानान एक जाल्लीं आसा. तशेंच आमचो फुडलो वाव आमी एक जावंक जाय. हें आमचें दुर्बाटचें आमी पळयता आनी तें पळयना म्हणून तुमच्या हॉलाक ते पयशे दितले आनी आगापूर कोपेलाचें अकावंटींग ऑडिट सगळें आमच्या कोपेलांत आसतलें. कित्याक हें रजिस्टर्ड कोपेल. त्या देखून तुमच्या कमिटीनी ताका परवानगी तुमचें परमिशन दिलेलें तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी सगळ्यांक चड वेळ काडिनासतना तुमचो सहकार, तुमचो एकवट, तुमच्या घरोब्यांत बरी भलायकी आज पर्यंत देवान सांबाळ्ळा आनी ह्या फेस्ताची खुशालकाय सगळ्यांक आय विश यू हॅपी क्रिसमस एंड मे गॉड ब्लेस यू. नॉट टू फॉरगेट, थँक यू एलायन्स एंड द कॉयर, द कमिटी मेंबर्स आनी सगळ्यांनी आमचे तरणाटे ल्हान भुरग्यांनी डेकोरेशनान सुरू केलेलें आहा. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. निमाण्या मागणीक आनी बेसावांक आमी म्हणटा. For you also, thank you for the telecasting. YouTube on the Ganda. कोण वळ्ळें बाबा तुजो अपूर्व देण्यानी आमकां नवो जीव मेळ्ळा. तुझ्या पुताचो ओडविवंत जल्म आयच्या राती समरूंक ह्या दिसाचे दर्येक कोन्नी करूंक आनी दर्येक गडी सारूंक तूंच आमकां आदार दिताय. अशें तो हाडूंक येता ती सगळींची देणी संतोशान घेवन तूं आमकां फाव कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजुसाच नांवान जो जैत आनी राजूर चलयता सासणाच्या सासणा. सगळे स्फूर्त तुमचे सगळे आसूं. सर्वपदवीधर बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमच्या आनी तुमच्या जिविताचेर आशिर्वाद कर. वचून येत कृष्णाच्या मोगान शांतीन एकवटान आनी मोक्षाळेन तुमकां धाडटा.